मेगा प्रकल्पाआड कारापूरच्या लोकांनी दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर केल्ले आंदोलन म्हळ्यार गोयची बदनामी आनी ताचे फाटल्यान राजकारण आसा। हे भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हांणी केल्ले वक्तव्य म्हळ्यार कारापूरकारांच्यो भावना दुखोवपाचो यत्न आसा अशें गोवा बोर्डाचे म्हणयारे राजेश कळंगूटकार हांणी म्हणलां। दामू नायक हांणी कारापुरा वचून आंदोलन करपा खातीर दिल्ली कित्याक वचचें पडलें ते कारापूरच्या लोकांकडल्यान जाणून घेवचें अशें कळंगूटकार हांणी सांगलां। मुख्यमंत्री आणि ते सहकारी योग्य प्रकारे ताजेर तोडगो कितें आसता ताजेर काडटले। लोकशायेनी भितर सगळ्यांकच अधिकार आसा, पण विरोधा खातीर विरोध करप हेंय तितलें जावं नये हाची सगळ्यांनी दखल घेवंक जाय। आणि म्हणून तातूंत भितर जे योग्य आसा की कितें अयोग्य आसा हाची शहानिशा सरकारान करपाक जाय आनी सरकार ते बरे भशेन करता। तातूंत भितर योग्य ते निर्णय घेतले। गोंयचें नांव देशांत सगळे जगार सगळे कडेन सर्च केले बरोबर तुका पयलें नांव गोवा येता। टुरिस्टीक बरें डेस्टिनेशन, थंड हातूंत भितर कितें म्हणटा ते हॉलिडे डेस्टिनेशन बी म्हणून आनी सुशेगाद गोवा बी म्हणून तांकां पाड जाल्लें जाय म्हणून ते थंय वचून करतात न्ही। ताका थंय म्हणजे तांकां थंय वचून ते एक नॅरेटिव्ह तांकां एक फिक्स करपाक जाय, ते नॅरेटिव्ह फिक्स करतात तांच्या दृश्टींतल्यान की नॅशनल लेवलाचेर ताका दिलें की गोंयच्या नांवाची बदनामी किंवा आमी कितें तरी करतात अशें दाखोवपाचें आसा, तितलेंच आसा। सगळें तें राजकारणच चलता। सो ताजेर हांवें उलोवप बरोबर येवचें ना। तुमी मुख्यमंत्र्याक हाच्या संदर्भांतल्यान विचारात, कारण त्या संदर्भांतल्यान मुख्यमंत्री तुमकां योग्य उत्तर दितले। आझाद मैदानाचे शेकड्यांनी लोक आनी त्यो ज्यो आमच्या कारापूर गांवांतल्यो ज्यो सातेरी आसात त्यो थंय पावच्यो नासल्यो। एक तुमकां प्रश्न आसा की तुम्ही जे हे लोकांच्या भावनांचो जी फकाणां करतात, लोकांची जी चेष्टा तुम्ही चलयल्ले आसात ती बंद करात। कारण कोण बेकार ना थंयसर 100 दीस वचून बसपाक, आपलो काम धंदो आनी आपलें सगळें सोडून थंय वचून बसपाक, ल्हान भुरगीं ती जाणटी पर्यंत थंयसर उपोशण आंदोलन करपाक बसलेलीं आसात। तुमच्यो भावना मेल्ल्यो आसात आनी उलट ह्या विशयाचेर वेगळ्या पद्धतीन एड्रेस करचें सोडून तुम्ही सांगतात की हे जे चल्लां ते पॉलिटिसायझेशन चल्लेलें आसा म्हणून। आनी तुमकां लज दिसपाक जाय आसलेली। अरे ह्यो आमच्यो गोंयचे लोक, हे गोंयचे स्वाभिमानी भूमिपुत्र, हे तुम्ही त्यांच्या बद्दल जर अशे जर उच्चार करता आसत तर खरें म्हटल्यार तुमची म्हाका जाल्यार कीव येता, राग येवच्या पेक्षा कीव येता। चडू मद आसचो न्हू, माज मनशाक जास्त आसचो न्हू। जेन्ना योग्य वेळ येता तेन्ना योग्य निर्णय देव घेताच आनी ते बीन जातलेंच। तशे उच्चार करूं नाकात। तुमकां जर खरीच जर त्यांच्या बद्दल भावना आसा, खरें जर त्यांच्या बद्दल आपुलकी आसा जाल्यार हांव विनंती करता भारतीय जनता पक्षाचे जे स्टेट अध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी तांकां वचून कारापुरा वचून मेळचें, तेंची विचारपूस करची आनी तांकां विचारचें की तुमकां जंतर मंतराचेर कित्याक वचचें पडलें, आमी हांगासर गोंयांत आमचें सरकार नासलेलें काय म्हणून विचारचें। मुद्दामहून नाक दाबून तोंड उगडपाचो प्रयत्न करूं नाकात। एक गोश्ट लक्षांत दवरात।